म्हटल्यार सगळ्यांक आजच्या गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. हांगासर वडेश्वर नगर कुचेली आमी हांगासर वार्षिक पद्दती प्रमाणे वडेश्वर नगर कुचेली हांगासर आमी वार्षिक पद्दती प्रमाणे हांगा गुढीपाडवो उत्सव म्हणटा तसो मोठ्या थाटान साजरो करता. आनी हे आमचे अंदूचे 16वे वर्स आनी हे आमचे जे वडेश्वर बॉयज आसा हो प्रोग्राम हो घडोवन हाडटा. अशेंच आमकां प्रोग्राम घडोवन हाडपाक आमची एकान एक वाडावयली बायलां आमची महिला सगळी आमकां हे प्रोग्राम करपाक बऱ्यापैकी हांगा सपोर्ट करता. आनी हो आमचो महाप्रसादाचो कार्यक्रम जाता. हांगा आमच्या आयचो प्रोग्राम म्हटल्यार सकाळची आमची धांक म्हटल्यार एक सत्यनारायणाची पुजा आसली. तसो आमच्या पुजेचो मानकरी आसलो बाब नितेश पेडणेकर आनी तेजी घरकान्न. ही आमचो सत्यनारायण पुजा जाल्या उपरांत आमचो हांगा महाप्रसाद कार्यक्रम आसा. महाप्रसाद कार्यक्रम म्हणटा तो हांगा महाप्रसाद आतां 1 ते 4 म्हटल्यार महाप्रसाद आसतलो. तेज्या उपरांत आमकां सांजचे म्हणटा तशें आमचे एक 2 अंकी कोंकणी नाटक आसतले. 2 अंकी कोंकणी नाटक नांव कितें तें पोरान केलो फोक बापान काडलो फोक हे बऱ्यांतले बरे 2 अंकी कोंकणी नाटक हांगासर सांजचे आसतले. सो आयच्या ह्या गुढीपाडव्याच्या उत्सवान सगळ्यांनी हजर रावचे, नाटकाचो आस्वाद घेवचो, सगळ्यांनी हे नाटक पळोवचें आनी सगळ्यांक आनी एकदां गुढीपाडव्याच्या बऱ्यांतले बऱ्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे. मुझे भाषे हड्डे झाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.